नमस्कार. जरा अडकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्या नाशोला हांगासर जयदेवाड्या हांगासर आशिल्ल्या रवळनाथ देवळान कृष्णपूजन जालां आनी तेच निमित्त साद करून आज आमचो स्पेशल भाग आसतलो कृष्णपूजन आनी दसऱ्याच्या निमित्तान. तर पळयत रावात आमचो आयचो स्पेशल भाग. नमस्कार. नमस्कार. हांव सेवा शिरोडकर, जयदेवाडो नाशनळा ह्या गांवचे सगळ्या महिलांतर्फे तुमकां हांगासर तुमचें स्वागत करता आनी एक तुमकां छोटीशी भेट दिता. ब्रह्मी जी तुमकां देवान इतली बुद्धी दिला तेज्यावन आनी बुद्धी चड दिवची म्हणून तुमी स्विकार करता. देव बरें करूं. थँक्यू. आमचे उत्साह आनी आमकां प्रोत्साहन दिवपी अशें आमच्या स्वागता उपरांत आमी आमच्या कार्यक्रमाची सुरवात करता. पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. कृष्णपूजनाच्या निमतान जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार. दसऱ्याच्या निमित्त साधून आयच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता. हाजे बरोबर आसा आमच्या आयच्या भागांतल्यो दोन टीम ए आनी टीम बी. ओळख करून घेवया टीम एच्या कॅप्टनाची. नांव सांगा तुमचें. बकुया तुकाराम केतूर. ओळख करून घेवया आमच्या टीम बीच्या कॅप्टनाची. नांव सांग. प्रतीक्षा बांदोडकर. सो आमचे दोन कॅप्टन आसा हांगासर. सुरवात करता आमी आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक आनी फुगड्या रावंडाचो पयलो प्रश्न वतलो कॅप्टनाक. सो कॅप्टनांनी सारकें आयका. प्रश्न तुमकां एक विचारतले. उत्तर येता पयलीं ताळी मारपाक जाय. जी कॅप्टन पयलीं ताळी मारतली तिका आमी चान्स दितली उत्तर दिवपाक. सारकें आयकात ना, कन्फ्युजन्स करनाका. कृष्ण हो विष्णूचो कितलावो अवतार? पहिला. क्लॅप करा. ज्या कॅप्टनांक उत्तर येता तेंच्यांनी क्लॅप करप आनी तांकां चान्स मेळटलो. ओके, कॅप्टनाक उत्तरां येना. सो ऑडियन्सान जर कोणाक उत्तर येता हात वर करा. 8वो अवतार. उत्तर दिला 8वो अवतार आनी तांचें उत्तर चुकूंक ना, सारकें आसा. नांव सांग तुमचें. सुप्रिया लोहार. सुप्रिया लोहार. आनी सुप्रियाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कॅप्टनाक उत्तर येवंक नाशिल्लें ताका लागून परत एक फावटी आमकां कॅप्टनाकूच हांगा हाडचें पडटलें. कृष्णाची कितलीं नांवां आसात? येता जाल्यार ताळी मारपाची. डिस्कस करप ना, फक्त कॅप्टनाकूच चान्स आसा हो. ओके, तांकां आन्सर येना. ऑडियन्सान कोणाक येता हात वर करा फक्त. ओके, टिमींग कडेन वचुया आमी. टिमींग चान्स दिवया. ओके, टीम एच्या मेंबरांक खबर आसा? कोणाक पांचा पैकी कोणाक खबर आसा? हात वर करा कोणाक खबर आसा ते फक्त. ओके, हांगा येना. टीम बीक विचारया. 24. उत्तर दिला 24 आनी तांचें उत्तर चुकला. उत्तर आसा 108 नांवां आसात. ओके, परत एक फावटी सगळो जो प्रेशर आसा तो कॅप्टनांचेरूच आसा. सो तांचो प्रेशर मातसो कमी करुया. तुमकां दितले आमी टास्क. तुमच्या ग्रुपा पैकी एकट्यान हांगासर येवन पद म्हणपाक जाय कृष्णाचेर आदारीत आनी एका टीम मेंबरान हांगा येवन डान्स करपाक जाय. ओके, सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली, टीम ए पासून. यशोमती मैया की गोरे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. सुंदर अटेम्प्ट केला. डेफिनेटली ताका स्कुलांतली याद येयला आसतली डान्स करतना. ओके, आता परफॉर्मन्स पळोवया टीम बीचो. मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से. ओके, सो खंयच्या टिमीन बरो डान्स केला तुमकां खबरूच आसा. टीम बी. आनी ह्याच डान्सा बरोबर टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केला आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी प्रश्न वता तुमकां. ओके, रेडी. एक हिंदी मुवी आयिल्लो मिराचेर आदारीत. ह्या हिंदी मुवीजान मिराची भुमिका कोणे केल्ली?
वायल्ड गॅस एक गॅस करूं शकता न्ही खंयच्या नटीन भुमिका केल्ली मिराची. ओके तांकां उत्तर येना. टीम एक उत्तर खबर आसा. उत्तर चुकला पण तुमकां चान्स नाशिल्लो तो 5 जाणांक हांकां चान्स सद्या आसा तो. ओके तांकां जर येना जाल्यार आमी आतां तुमकां ना चान्स. आतां ऑडियन्सान वचुया. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हात वयर करा. मीरा ह्या हिंदी मुवीन मीराची भुमिका कोणें केल्ली. मिराची भुमिका केल्या हेमा मालिनीन. उत्तर दिला हेमा मालिनी आणि त्यांचे उत्तर सारखे आसा. नाव सांगा तुमचं. सेवा शिवदास शिरोडकर. आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सद्या फुगोट्यो आमची ऑडियन्सान फुटल्या. परत एक फावटी कॅप्टनाक फुडें हाडुया पण आतां कॅप्टनाक आमी चॉयस दिवया. फुडल्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक तुमच्या पैकी तूं कोणाक धाडटा 5 पैकी. ओके आणि तुमच्या पैकी तूं कोणाक धाडटा. प्रश्न आयकात उत्तर येता ताळी मारपाक जाय. जी पयली ताळी मारतली तांकां प्रश्न उत्तर दिवपाक चान्स मेळटलो. ओके रामान रावणाचो वध खंयच्या शस्त्रान केल्लो. ते शस्त्राचें नांव जाय हां खंयचें तें. बेगीन क्लॅप करा. धनुष्यबाण. धनुष्य बाणपाच्या शस्त्राचें नांव सांग कितें तें. खंयचें शस्त्र खंयचो अस्त्र तो. ओके दोगांयकूय उत्तर येना. ऑडियन्सान उत्तर येता. रामान रावणाचो वध केल्लो त्या शस्त्राचें एक नांव आसा. तें नांव जाय खंयचें शस्त्र. प्रॉम्प्टिंग केल्ली उत्तरां दिवचें ना. ऑडियन्सान कोणाक येता आन्सर हें करा. तुमकां येता. तुका चान्स ना आतां. आतां ऑडियन्सा पैकी कोणाक येता. ओके सो हाचें उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा ब्रह्मास्त्र. ओके ओके परत एक फावटी कॅप्टनाक चान्स. कॅप्टन रेडी. विजयदशमी हो खंयचो सण. प्रॉम्प्टिंग करूं नाका फक्त क्लॅप करा येता जाल्यार. विजयदशमी हो खंयचो सण. उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर मातशी राव. ओके हो दिना आतां कोणाक. ओके हे उत्तर प्रॉम्प्ट केल्ल्या कारणान आमी उत्तर हे दिवचें ना. हो प्रायज दिवची ना आमी. उत्तर आशिल्लें दसरो. फुडलो प्रश्न ही एक म्हण आसा ती तुमकां पुरी करपाक जाय. झाकली मूठ. क्लॅप करा उत्तर येता जाल्यार. तांकांच क्लॅप करपाक सांगला आनी कोणाक न्ही. दोगांयकूय उत्तरां येना. ठरोवन आयला एकूय उत्तर दिवचें ना म्हणून. ऑडियन्सान कोणाक येता खबर आसा. तुमकां परत चान्स ना. झाकली मूठ 1.25 लाखाची. झाकली मूठ 1.25 लाखाची सारकें उत्तर. नांव सांग तुमचें. सुनीता शिवराम नाईक. आणि सुनीताक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. मैसूर हांगासर तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसलें की दसऱ्याचे खूब बरें सेलिब्रेशन जाता. थंय भांगराच्या पालखेन खंयच्या देवीची मिरवणूक काडटात मैसूराक. खंयच्या देवीची मिरवणूक काडटात मैसूर हांगासर. ओके महिषासूर मर्दिनी. उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा. फुडें फुडें फुडें. चामुंडा देवी. उत्तर दिला चामुंडा देवी. सारकें उत्तर चामुंडेश्वरी. नांव सांग तुमचें. हर्षदा तिलवे. आणि हर्षदाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडल्या प्रश्ना कडेन वचुया. हो तुमकां आतां 5 जाणांक हांव ओपन दिता. तुमच्या 5 पैकी टिमा पैकी कोण पयलीं क्लॅप करता पळय कोणें क्लॅप करपाची तांकां हांव चान्स दितलें. राधा आनी कृष्ण हे 2 शब्द येवपाक जाय आनी तुमकां उखाणे घेवपाक जाय. राधा कृष्ण कोणाचें जालें बेगीन क्लॅप करा. चितात बेगीन. दोगांयकूय ओपन. राधा आनी कृष्ण हो शब्द येवपाक जाय. हे 2 नांवां येवन उखाणे. चांदीची पालखी सोन्याचा पाठ. राधाकृष्णाचे नाव घेते अनिल सोडा माझा हात. परत एक फावटी अमावंट वता टीम बी कडेन आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तांचे जाले आतां 400 रुपया. प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. ओके हो आयच्या फुकोट्याच्या रावंडाचो शेवटचो प्रश्न आसा. सारको आयक प्रश्न. महाभारतांत
पांडवांनी अज्ञातवासान असताना आपली सगळी शस्त्रां एका झाडा पोंदाक लिपयल्ली. ती झाड खंयचें? गॅस करूं शकता. ओके, हांगा उत्तर येना. तुमकां उत्तर येता? वडाचे झाड. वडाचें झाड. उत्तर चुकला आणि दोनांकूय टिमींक येना. सो उत्तर आसा शमीचें झाड. आणि तुमी आतां पळयलें की आमचे ते दोनूय टीम आसा तेंचो अभ्यास मातसो कमी आशिल्लो. चडशे तेंच्यांनी तयारी करून येवंक नाशिल्ल्या कारणान खूब कमी एमावंट मेळ्ळा हांगासर. टीम बीक मेळ्ळा 400 रुपया. पण आमचो रूल आसा की जेन्ना शेवटचो प्रश्न विचारता आनी दोनांय टिमींक जर उत्तरां येना जाल्यार हांगासर आशिल्लो जो एमावंट आसा तो अर्दो वांटो दुसऱ्या टिमीक वता. सो खूब कमी एमावंट आसा, फक्त 400 रुपया आसा. ताजो अर्दो वांटो म्हणजे 200 रुपया टीम ए कडेन वतले. सो दोनांय टिमीक मेळटा 200 रुपया. खुबश्यो फुगोट्यो फुटल्यो, खुबशीं चुकीची उत्तरां आयकुपाक येयलीं, खुबशे प्रश्न आमचे ऑडियन्सान उत्तरां दिलीं आनी आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. म्हणटच आपले घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. दिसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा खेळ एका मिनटाचो. आणि आयच्या खेळ एका मिनटाचो टास्क आसा तो असो. हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगा आमी क्लास दवरल्या. हांगासर आसा म्हाजे कडेन रोजा आनी हे आसा म्हाजे कडेन रबण. एका मिनटाच्या टायमार मॅक्सिमम ह्या रबणांतल्यान हे ग्लास उडयता ती जातली हे रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, सो सुरवात कोणा पासून करुया? तुमच्या पासून. ओके, सुरवात आमी तुमच्या पासून करतले. नांव सांग तुमचें? शालिनी हलदोणकर. शालिनी, ऑल द बेस्ट. रेडी, स्टार्ट. दोन. स्टॉप. ओके, हांगासर फर्स्ट पार्टिसिपंटान 5 ग्लास उडयला. ओके, सो एका मिनटार फक्त एकूच ग्लास उडयला. एक. परत एक फावटी एक.
टार्गेट आसा 5च्या वयर. ओके रेडी सुषमा स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप टायम काबार. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आमची आयची गेम आशिल्ली ती आमी रबण यूज केल्ले आनी तुमी आतां हालीं पळोवंक शकतात की आमकां रबण खेळटना कोणूच दिसना. आदी खुबशे लोक अशे आशिल्ले की भायले आउटडोर्स गेमान अशे गड्ड्यांनी म्हणा नाल्यार रबणांनी अशे खेळटाले, पण आतां कोणूच खेळपाक तयार ना. पण हांगासर जी आशिल्ली तिका पळोवन अशें दिसतालें की भुरगेपणांत ती भरपूर खेळ आसा रबण घेवन, हय न्ही. ज्या कॉन्फिडन्सान ती हांगासर आयिल्ली आनी तिणें जे रबणान तिणें एम धरिल्लो तो सारको परफेक्ट आशिल्लो, पण मातसो टायम खंय तरी हाल्लो तिजो. आनी आमची विनर आसा ह्या रावंडची शालिनी हळदणकर आनी तेणें एका मिनटान 5 ग्लास उडयला. तुमी खेळटाली की रबण घेवन? केन्नाच खेळूना. ओके, पण त्या निमतान तरी असले खेळ खेळपाक मेळ्ळे. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी तुमकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. खेळ एका मिनटाचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता उले उले नॉन स्टॉप उले. तुमची टॉपीक कृष्ण. स्टार्ट. आमच्या देवळान वर्सान वर्स कृष्ण पुजता. कृष्णाच्या निमतान आमी हांगा सगळीं जमता. कृष्णा खातीर आमच्या देवळान खूब प्रोग्राम जाता. कृष्णा खातीर आमी भुरग्यांचे स्पेशल प्रोग्राम दवरता. कृष्ण हो सगळ्यांकूच आवडटा. कृष्णाच्या वांगडा तुमी जाणा सदांच गोपी आसता. कृष्णा खातीर आमच्या देवळान आमी ह्या वर्सा आनी तेज्या पयलीं पासून वर्सा कृष्णाच्या निमतान आमी महानैवेद्याची सेवा करता. आमच्या देवळान कृष्ण पुजना खातीर दनपारचे रातचे सगळे लोक जमता. ह्या वेळा तर आमचो मंटप जाला म्हणून कृष्णाच्या खातीर आमकां ह्या वर्सा खुबूच हांगासर लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. कृष्णाच्या निमतान आतां फाल्यां विसर्जन जातलें तेन्ना कृष्णा खातीर खूब तरेचें डेकोरेशन हांगा आसता. तुमी आमच्या कृष्णाक पळोवपाक हांगा जरूर येवचें. कृष्णा खातीर आमच्या देवळान भुरगीं तशीं जाणटीं नेणटीं सगळीं जाणां जमोन व्हडली खूब मजा लुटयता. स्टॉप. ओके, खूब सुंदर उलयल्या ती, पण आतां दुसरी पार्टिसिपंट पळोवया. कृष्णा बद्दल उलोवपाक जाय. स्टार्ट. कृष्णा हो गोकुळान वाडलेलो आसता आनी तो गोपी कडेन खेळटालो. कृष्णा नटखट खूब खोडे करतालो आनी हांगा आयलो एक पॉज. ही गेम हांगाच सोंपता. सो आमची उले उले नॉन स्टॉप उले हाची विनर जाता. नांव सांगा. म्हजें नांव सेवा शिवदास शिरोडकर. ओके, सेवा शिरोडकर. आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंडा उपरांत आमकां एक ल्हानशा ब्रेकची गरज आसा किंवा एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच आमी परत येतली. Comet's Tea, promise of quality at best price. Quality tea since 1986.
विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. आमचो फुडलो रावंड खेळचे पयलीं हांगासर आमी कृष्ण पुजनाच्या निमतान सगळीं जमिल्लीं आसा. सो त्या निमतान हांगासर आमी ल्हानसो एक परफॉर्मन्स पळयतले. आमचे बरोबर कृष्णय आसा हांगासर. सो कृष्ण म्हणलें काय ना, दांडिया गरबा हे जावकूच जाय. आनी आमचे हांगासर सगळी जी गोपी आसा ती रेडी आसा हांगासर आपलो परफॉर्मन्स करपाक. सो पळोवया एक ल्हानसो परफॉर्मन्स तांचो. आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड. आनी झटपट फटाफट रावंडचो आयचो आमचो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको आयकात. राधा रानी खेलो गरबा काना की संग खेलो रास दांडिया. मॅक्सिमम फावटी हो टंग ट्विस्टर म्हणटा ती जातली हे रावंडची विनर. आनी तांकां मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंटाच्या कडल्यान वो फूड वावचर. ओके. राधा रानी खेलो गरबा काना के संग खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो दांडिया काना के राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग राधा रानी खेलो गरबा काना के संग रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग रास दांडिया. चुकली. राधा रानी खेलो गरबा कृष्णा राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग रास दांडिया. खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के संग रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी खेलो गरबा कान्हा के साथ खेलो रास दांडिया. राधा रानी सो आमची झटपट फटाफट रावंडची विनर जाता. नांव सांग. जया वसंत शिरोडकर. आनी जयाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. आनी आतां वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे रावंड. आयच्या आमच्या चक दे रावंडचे गेम तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळे आमी जी पार्टिसिपंट आसा तांकां आमी रोजां दिल्यान, तांकां सुयसूत दिला. सगळ्यांत पयली जी हार गुंथतली आनी हांगासर हाडून हांगासरली आमच्या कृष्णान घालतली ती जातली ह्या रावंडची विनर. ओके. आनी विनराक मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो पळय आमच्या आयच्या भागांतली चक दे रावंडची विनर कोण जातली ती. रेडी स्टार्ट. बेगीन मातशें कित्याक बघू शकतात.
ओके पहिले पार्टिसिपंट आशिल्ले तेणे हार घातलो पयलीं खरें पण तेणे 15 फुलां गुंथूंक नाशिल्लीं तेजे फूल एक उरिल्ले आनी आमी पयलीं सांगलें गाठ थंय बांदपाक जाय आनी मागीर व्हरून घालपाक जाय सगळ्यांनी हांगासर येवन गाठ मारल्या फक्त एकट्यानूच फाटी गाठ मारून आयला ते हांगासर ह्या पार्टिसिपंटान हय काय ना आ कृष्ण पूजन आणि दसऱ्याच्या निमतान आमी घेतिल्ल्या आयच्या भागान आमचो हो ल्हानसो जो कृष्ण जाला क्यूटसो कृष्ण ताणें खूब पेशन्स करून उबो उबो आसा ताका लागून ताका हो स्पेशल प्रायज दिता पॅनोरमा रेस्टॉरंट कडल्यान कॉंग्रेच्युलेशन्स घे बाबा रे पोज चेंज जाला मातसो तेजो आमच्या आयच्या भागांतली चक डे रावंडची विनर जाता नांव सांग श्वेता शिरोडकर आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन्स कृष्ण पूजन आणि दसऱ्याच्या निमतान घेतिल्ले आमचो आयचो भाग नाशनला हांगासर आमी केलो आनी जयदेव वाड्यार हांगासर श्रीदेव रवळनाथ हांच्या मंडपान आयचो भाग आमचो हांगाच सोंपता फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया आमच्या फुडल्या भागात तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा